नमस्कार. माझे नाव सर्वेश चंद्रकांत भोसले. गोंयांत लोकवाद्याची परंपरा हजार वर्सांपासून आसात आणि ती परंपरा एक पिळगेकडल्यान दुसरे पिळगेकडे चालूच आसात. आयज जे लोकवाद्य हांव तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता ते म्हणजे डमरू. डमरू हे गोंयचे पारंपारीक लोकवाद्य. अशें म्हणटात की डमरू हे वाद्य महादेवान निर्माण केला आणि ह्या वाद्यांतल्यान बाकीची वाद्यां तयार जाल्या. लोकवाद्याच्या वर्गीकरणान डमरू हे वाद्य अवनद्य वाद्य प्रकारान मोडटा. तेजी निर्मणी अशी आसा. हे वाद्य लांकडापासून तयार करतात. ते अर्ध गोलाकार असतात. दोन्ही सायडीची तेजी वाजोवपाची तोंडां उक्ती दवरतात. तेज्या काठार कोण्याचो काठ नाजाल्यार चामड्याच्या वादयेचो काठ तयार करतात आणि तेजेर बकड्याचे आणि बकडेचे चामडे ताणयतात आणि ताका बारीक धवी दोरी दवरून त्या काठावयल्यान चामड्यान काडून दुसरे सायडीच्या तोंडाक तेजी दोरी विणटा आणि त्या दोरयेचे निमाणे पोत मदीं वाटकिळेक बाजून दवरतात. डमरू हे वाद्य पितूळचे तांब्याचे लेगीत करतात. तर तेजे मोजमाप अशें आसा. डमरू हे वाद्य 12 ते 14 सेंटीमीटर लांबाय आसता. तर तेजो घेरो 24 ते 28 सेंटीमीटर आसता. डमरू हे वाद्याची वाजोवण्याची पद्दत अशी आसा. डमरू हे वाद्य उबे रावन वाजयतात आणि एकेच सायडीक बोटांनी वाजयतात. जाल्यार दुसरो हात वाद्याक मदीं घट्ट धरून तेजी दोरी दुसऱ्या हातीन डमरूचो आवाज बारीक मोठो आणि नियंत्रणान दवरतात. तर अशें हे पयलें वाद्य डमरू वाद्य. गोंयच्या लोकवाद्यातलें दुसरें वाद्य जावन आसा चौघडो. तेका चौघडो अशें म्हणटात. मंगलवाद्यान ज्या वाद्याचो आस्पाव जाता तें वाद्य म्हणजे चौघडो. चौघडो हे अवनद्य वाद्य प्रकारान मोडटा आणि ह्या वाद्यान दोन्ही वाद्याचो आस्पाव आसता. व्हडलें वाद्य आसता तेका नगारो म्हणटा, जाल्यार धाकटें वाद्य आसता तेका धिली नाल्यार भैरी म्हणटात. तर निर्मणीची अशी पद्दत आसा. हे वाद्य पयलीं लांकडाचे करताले, आतां पितूळचे तांब्याचे करतात. नगारा ह्या वाद्याचेर बैलाचे चामडे आट्याचेर चडोवन तेज्या पोंच्यान बोंड लायतात आणि वाद्यांनी हे नगारो चडयतात. तशेंच दुसऱ्या उपवाद्याक म्हणजे धिलीक बकऱ्याचे चामडे चडोवन वाद्यांनी नाजाल्यार सुती दोरयेन चामडे आट्याचेर ताणयतात. दोन्ही वाद्याक वाजोवपाक तेका निवणी ही बसका दवरतात. तशेंच तेका 2 बोडयो मोठ्यो दवरतात. तर तेजें मोजमाप हे वाद्याचे अशें आसा. चौघड्याची नगाऱ्याची लांबाय ही 30 ते 35 सेंटीमीटर लेगीत आसता. तेजो घेरो 60 ते 66 सेंटीमीटर आसता. दुसऱ्या उपवाद्याची लांबी ही 20 ते 25 सेंटीमीटर आसता. जाल्यार तेजो घेरो हो 40 ते 50 सेंटीमीटर लेगीत आसता आणि तेज्या बडयाची लांबी ही 25 ते 30 सेंटीमीटर ह्यो लांकडी बडयो तेका लागतात. तेजी वाजोवपाची पद्दत ही अशी आसा. चौघडो हे वाद्य बसून वाजयतात. त्या खातीर तेका 2 बडयो लागतात. हाती कडेन मोठ्यो आसतात आणि तोंडा कडेन बारीक आसतात. जेन्ना वाजोवपी वाजयतात तेन्ना ही वाद्य एकमेका सांगपारा तिरप्या पद्दतीन दवरतात आणि दोनूय बडयांनी तेजेर वाजयतात. मदीं बडयेन आनी काठार सायडीक मारून आवाजाची निर्मणी जातात. अशें हे चौघडो हे वाद्य. गोंयच्या लोकवाद्याचें तिसरें वाद्य जावन आसा नगारा. हे वाद्य अवनद्य वाद्य प्रकारान मोडटा. देवळा प्रकारान वाजपी हे वाद्य ते वाजोवपा खातीर तेका एक खाशेली अशी जागा आसताली, ती म्हणजे नगारखाना. तेजी निर्मणीची पद्दत अशी आसा. हे वाद्य पितूळचे तांब्याचे धातू पासून तयार करताले. आट्याचेर बैलाचे वा पाड्याचे चामडे ताणून तेका लोखणाच्या चयातांनी तो चडोवप आणि नगारा वाजोवपा खातीर तेका दोनूय तोणयो जेचो आकार दोनूय सायडीक वाटकुळो आणि फुगीर आसता. चामड्याक भितरल्यान बोंड लावन ते वाजोवपा खातीर तयार जाता. तर ह्या नगाराची मोजमाप अशी आसा. नगाराची लांबाय ही 60 ते 80 सेंटीमीटर आसता. जाल्यार तेजो घेरो हो 120 वा 160 सेंटीमीटर इतको आसता. नगाऱ्याक 2 तोणयो लागतात. ह्या नगाराची वाजोवपाची पद्दत अशी आसा. नगारो वाजोवपा खातीर तेका बसका लागता आणि तो उबो ना जाल्यार तिरपो दवरतात आणि तो उब्यांनी ना जाल्यार बसून वाजयतात. नगारो सवकास वाजता आणि मागीर तेजी लय वाडत वयता.
नगराचे तोणी मदीं मारून आवाजाची निर्मणी जाता, तर असो हे लोकवाद्य नगारा. गोंयांत लोकवाद्याचें चवथें वाद्य जावन आसा मादळे. हे वाद्य अवनाद्य वाद्य प्रकारांत मोडटा. हे वाद्य मातयेचें तयार करतात आनी तेच्या तोंडार दोनूय सायडीक उदकान भिजयल्ल्या घराचे चामडे मादळेच्या तोंडार ताणयतात आनी तेका बारीक काथ्याचो दोर वा दोरी गळ्या कडेन घट्ट बांदतात. हीच प्रक्रिया दुसरे सायडीक दुसऱ्या तोंडार जातात. मदीं मादळ्याक स्वरा खातीर बुराक दवरतात. मदलो भाग मादळ्याचो मोठो आसता. मादळ्याचें मोजमाप अशें आसा, मादळ्याची लांबाय ही 60 ते 80 सेंटीमीटर आसता आनी तेच्या तोंडाचो घेरो हो 40 सेंटीमीटर आसता. मादळे वाजोवपाची पद्दत ही अशी आसा. मादळ हे लोकवाद्य बसोन मांडयेर घेवन वाजयतात, उबे रावन गळ्यान घालून वाजयतात आनी खाकेन आनी पांयांनी धरून वाजयतात. हे वाद्य एके सायडीक नाजाल्यार दोनूय सायडीक बोटांनी नाजाल्यार हातीन मादळे वाजयतात. सुरपावा हे 5वें लोकवाद्य. लोकवाद्याच्या वर्गीकरणान हे वाद्य सुशील वाद्यान मोडटा. गोंयांतले हे दुर्मीळ अशें एक लोकवाद्य. हे वाद्य कोण्यापासून तयार करतात. एक मध्यम आकाराचो कोणो घेवन कोण्याच्या दोनूय सायडीक 6 बुराक दवरतात आनी कोण्याच्या मदीं एक बुराक दवरतात. तितून नळी घालतात. तेज्या फाटल्यान 2 व्हडले बुराक दवरतात आनी तेका लांकडी पट्टी लावन मेण लावन ते दसयतात आनी असो हो सुरपावा तयार जाता. तेजें मोजमाप हे प्रमाण आसा. ह्या वाद्याची लांबाय 50-55 ते 60 सेंटीमीटर लेगीत आसूं येता. सुरपाव्याचो दोनूय फुडलो तोंडाचो घेरो हो 8 नाजाल्यार 10 सेंटीमीटर आसता. सुरपावो वाजोवपाची पद्दत अशी आसा. हो सुरपावो हे वाद्य मदीं दवरलेल्या नळयेन फूक मारून वाजयतात. सुरपावो हो बुराकाचेर बोटां दवरून बारीक मोठो आवाज काडटा. अशे तरेन हो सुरपावो वाजता. तर ही आसलेली गोंयची 5 लोकवाद्यां. म्हायती तुमकां आवडली आसतली अशी आशा करता. देव बरें करूं.